लोकोत्सव 2024 सध्या दर्या संगम कला अकादमी पणजे हांगासर चालू आसा। खूबदां आमी जे मिनिस्टर आसा कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे ते सुद्दां म्हणटा की हो जो लोकोत्सव आसा तो जे गोंयकार जे आर्टिस्ट आसा तशेंच जे कारिगर आसा तेंचे खातीर हो खूब फायदेशीर। म्हणून आयज आमी जे स्वता हांगासर जे गोंयकार आसा ज्यांनी हांगासर लोकोत्सवाक स्टॉलां घातल्या तेंचे कडेन या आनी जाणा जावन घेवया की हो जो लोकोत्सव आसा तेजो गोंयकारांक कितलो फायदो जाता तो। म्हजें नांव सर्वेश मावजेकर, रावपी हांव फोंड्यां आनी हो म्हजो ब्रँड नवास्वाद। 2013 हांवें ही कंपनी स्टार्ट केल्ली 2000 एक्झॅक्ट 13 जुलयान आनी तेन्नाच्यान जालीं 10 वर्सां आमी गोवा मार्केटाक हे प्रोडक्ट सर्व करता नवास्वाद। ओके, म्हाका सांग लोकोत्सव आसा पळय लोकोत्सवाचो तुका कसो कितें फायदो जाला? एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार लोकोत्सवाचो आमकां भरपूर फायदो जाला कित्याक 2013 जेन्ना हांवें ब्रँड हो लॉन्च केलो जाल्यार हो सामको लॉन्चिंग पॅड जें जाय पडटा खंयच्याय बिझनसाक तो लोकोत्सव हो एक्चुअली एक सगळ्यात बरो प्लॅटफॉर्म आशिल्लो। आतां समज एग्जाम्पल म्हाका हे पणजे मार्केटान म्हजो लॉन्च करपाक जाय जाल्यार म्हाका खूब एडवर्टिजमेंटाक खर्च आशिल्लो, बट लोकोत्सव ही एक अशी जागा आसा जाका सगळे गोंयभरांतल्यान लोक येता आनी हांवें म्हजे ब्रँड म्हजे जे प्रॉडक्ट्स आसा ते हांगा डिस्प्ले केले आनी खूब जाणांच्यो एन्क्वायरीज स्टार्टींग भरपूर एन्क्वायरीज आयल्यो आनी म्हजो ब्रँड बसपा खातीर म्हाका एक हाचो एक खारीचो वांटो म्हणटा पळय तसो लोकोत्सवान हेल्प केल्लो आसा। आनी बरेचशे लोक कशे येता आतां 10 वर्सां जालीं हांव घालता लोकोत्सवान। आतां येता तेन्ना म्हाका रिस्पॉन्स कळटा लोकांचे की अरे तुमचो सकार भंडारान अवेलेबल आसा, तुमचो बागायदारान अवेलेबल आसा, सो तो म्हाका ब्रँड बसपा खातीर भरपूर हेल्प केला लोकोत्सवान। एक्चुअली कशें आसा लोकोत्सव हो बेजिकली आर्टिजन्स आनी गोवन स्पेशलिटी समज कोणी आपले क्राफ्ट घेवन येता जाल्यार ताजे खातीर हो घडोवन हाडिल्लो आसा आनी मागीर तातूंत लोकांक कसो आमचे सारकेले लोकांक जे गोवन ट्रेडिशनल प्रॉडक्ट करता तांचोय समावेश केल्लो आसा। सो आमकां सुद्दां हो एक भरपूर बरो प्लॅटफॉर्म। आतां लोक केन्ना येतना खंयचे स्पेशलिटी प्रॉडक्ट खंयचे आसा, आतां एग्जाम्पल आमचे शाकुती मसाला आसा किंवा आमचो प्रिमियम गरम मसाला आसा, हे गोवन ट्रेडिशनल प्रॉडक्ट्स तारोटी पापड म्हणटो किंवा लसणीचे पापड, सो हे अशे स्पेसिफिकली लोक हांगा सोदपाक येता कळ्ळें न्ही। सो अलॉंग वीथ बाकीची शॉपिंग जी हँडलूम म्हणा हँडक्राफ्ट जे लोक कितें करता ताजे बरोबर हे प्रॉडक्ट आसा हे तांकां घेवपाक मेळटा आनी तांकां एक हो आस्वाद घेवपाक मेळटा ह्या प्रॉडक्टाचो। माझे नाव प्रतीक्षा मुंडे, हांव पणजेचेच। म्हाका 3 वर्सां जालीं हांव लोकोत्सवान स्टॉल घालता। बिझनस आमी बरीच वर्सां जालीं करता, पण लोकोत्सवान जेन्नाच्यान आमी घालपाक लागल्या स्टॉल तेन्नाच्यान आमकां कॉन्टॅक्ट्स बरे मेळपाक लागला। जशें आमचे टेराकोटा ज्वेलरी आहा तेका एक कॅटेगरीज वेगळी आहा लोकांची विकत घेवपी लोक, सो ते कॉन्टॅक्ट्स आमकां बऱ्या पैकी मेळटा। तुम्ही स्वता करता हांगासर? हय, आमी स्वता करता। आमचो ल्हानसो वर्कशॉप आसा, तातूंत म्हाजे कडेन 4-5 बायलां आसात। ती म्हणजे हांव बेजिकली डिझायन करता। टेराकोटा ज्वेलरी इज म्हणजे टेराकोटा क्लेनच्यान करता आमी, सो मागीर डिझायनींग हांव करता आनी बाकीचें काम करपाक म्हाजे कडेन बायलां आसात। तुमी हांगासर जेन्ना सेम स्टॉल्स आनी दुसरे कडेन आसा सो तांचे कडल्यान बीन कितें तुमकां अशें शिकपाक मेळटा जेन्ना लोकोत्सवाच्या निमतान तुमी सगळीं एकठांय येतात? हय, ऑफकोर्स प्रत्येकाची क्रिएटिविटी पळोवन मागीर ती कशी मोल्ड आपल्या प्रॉडक्टान करप हातूंत बरेचशें शिकपाक मेळटा। मे बी ते टेक्सटायल जावं नाजाल्यार दुसरी कसली ज्वेलरी जावं। खुबशे लोक म्हाजे पळयता आनी तितून ते चेंज करून तेंचे हे करता, चेंजीस तेंच्या प्रॉडक्टान चेंजीस करता, अशें खुबशें जाता। हांवूय तशें म्हणजे एक डिझायनींग आयडियाज मेळटा। हांवें जेन्ना फर्स्ट इयर घातिल्ले तेन्ना स्टॉल्स बरेच कमी आसले। आतां जशें एक वर्स पळयता हांव, सो गोव्यांची पासून बायलां खूब फुडें येतात। म्हणजे हो प्लॅटफॉर्म असो मेळ्ळा आमकां की तातूंत कॉन्टॅक्ट्स खूब तयार जाता, सो बायलां पासून एक एन्थू जाल्यान नवीन करपाक आनी ती खूब पार्टिसिपेट करता, सो ताका लागून आतां स्टॉलाय बी वाडयल्यान। सो गव्हर्मेंटान हे एक बरें प्लॅटफॉर्म दिला आमकां। स्टॉल वाडल्या, लोक वाडल्यात येवपाचे? लोक वाडल्या, तशें वाडल्या। हांगा खूब लोक म्हणजे गोवान जे ट्युरिस्ट येतात ते बी पळोवपाक येतात।
सो तसे लोक खूब वाडटा. म्हजें नांव सौमित्र बखले आसा. हांव एक वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा म्हणून ग्रूप आसा आमचो. सो आमी 8 जाणांनी मेळून हांगा ग्रुपांतले एक स्टॉल लोकोत्सवान घातला ह्या वर्सा. आनी तातूंत आमकां मेन म्हणल्यार लोकांचो रिस्पॉन्स जो आमी सोदतात तो आमकां मेळ्ळा. म्हणजे कशें कॉन्टेक्ट्स आमचे घेतात, आमकां विचारतात, हांगा येवन पळयतात, आमचे 8 जाणांचे आमचे वर्क्स आसा ते पळयता. आनी त्याच्या भायले सुद्दां आमकां जर हे आसा जाल्यार ते विचारतात की तुमी कस्टमायज करून दिवपाक शकता काय म्हणून. सो कशे तरेन असो फायदो असो तुमकां दिसता जेन्ना तुमी लोकोत्सवाक अशें स्टॉल घालता तेन्ना? हांगा एज वी नो की हांगा फुटफॉल खूब आसा लोकांचो, लोक भरपूर येता. सो एकाच टायपचो लोक येना, भरपूर तरेचो लोक येता, सगळी कडल्यान गोंयचो सगळ्या वाठारांतल्यान लोक येता. सो तेंच्या पर्यंत आमची कला आनी आमी कलाकार म्हणून कितें करता हें सगळ्या जनते पर्यंत पावता. सो हो एक आमच्या खातीर एक बरो प्लॅटफॉर्म आसा अशें आमकां दिसता सगळ्यांक, म्हणून आमी तो हांगा हे प्रदर्शीत केला. कशें कितें आसता कारण एक तुमी एक्झिबिशन्स करता पळय, इंट्रस्ट आशिल्ले लोक येता. हांगासर कशें आसता तुमकां की वेगळे हितून, सो ते कशें कितें तांचो रिस्पॉन्स कसो कितें आसता? आमकां शेवटी आमी कलाकार न्ही, आमकां कमर्शियली सगळेंच पळयता अशें ना आमी. सो आमकां मेन म्हणल्यार आमकां कितें लोकांनी पळोवन आमची तोखणाय केल्ली जाय, और आमी कितें तरी करता हाची दखल घेवन की हे करतात, काम करता. सो तेज्या खातीर आमकां हो एक बरो प्लॅटफॉर्म आसा. बिकॉज खूब लोक येता हांगा. म्हणजे जे एक्झिबिशन आमी घातलेलें थंय येता एक सिलेक्टेड हे येता जे इंट्रस्ट आशिल्ले, पूण हांगा वेगवेगळे तरेचे लोक येता आनी पळयतात. भुरगीं येता, पेरंट्स येता, मागीर एज ग्रुपाचो लिमीट ना, कांयच ना. सो आमकां तो एक एक्चुली आमकां बरें दिसता लोक येवन पळयता म्हणून आमचो आर्ट. ना माया रतीश शेटकर, हांव मळ्यान रावता आनी मळ्यान हांव हें काम करता. हें काम करून न्ही आमी आमचो संवसाराक हातभार लायता. आनी काम केल्या नंतरूच आमकां हे पयशे मेळटा. हे घरा बसून आमकां कळ्ळें की घरा बसून कांयच मेळना म्हणून. लोकोत्सवाक आयल्या नंतर आमचेच गोंयचे लोक तांकां सुद्दां बरें दिसता, कित्याक जाल्यार आमचीच भुरगीं बरें काम करता, 4 पयशे कमयतात, आपल्या घोवाक हेल्प करता आनी आपलो संवसार बरो करता. दुसऱ्या कडेन हात पसरपाची गरजूच ना, कित्याक आपले देवान हात दिल्ले आसा, कला दिल्ली आसा, आपलें काम करप आनी पयशे करप, तेन्नाच तुका पयशे मेळटले न्ही. आनी लोकोत्सव इतलो इम्पॉर्टंट आसा की आमी वाट पळयता की लोकोत्सव सुरू जातलो आनी आमी आमचे हें सगळें मटेरियल दवरून आमी सेल करतली म्हणून. त्या खातीर आमकां लोकोत्सव वर्सान वर्स जाय. आनी पयलींचे पेक्षा बरें केला स्टॉलांत आनी बरें लोक सुद्दां खूब येता, पार्टिसिपंट बी बरे येता. हांव शेलाचेच आयटम करता चडशे पळय, हे सगळे शेलाचे आयटम करता पळय. ही फुलां आतां आमी पळय हे लूज शेल मेळटा ते घेवन ताचें फूल तयार करता आनी फूल तयार करून मागीर आमी फ्लावर पॉटाक हो आतां फ्लावर पॉट, हो आतां म्हाजो मातयेचो पॉट, हो म्हजो भाव मातयेचें काम करता. ताजे कडल्यान घेवन तेजे मागीर सायडींतल्यान आमी शेल पावडर लावन मागीर हे आतां खुबे आमी खाता आनी ते भायर उडयता. पूण आमी भायर उडयना, आमी ताचो उपयोग करता पळय, ताचो डिजायन करून हाजेर लायला पळय आनी तेन्ना तो फ्लावर पॉट तयार जाला. फक्त गोंयचेच लोक येता तुमचे कडेन काय कशें? ना आमकां गोंयचो लोकांचो थोडोच सेल जाता, कितें म्हणटा ना हय ते आमचेच ते मागीर पळोवया. आनी आमकां ट्युरिस्ट लोक जे येता पळय न्ही ते आमकां चड सेल जाता. आमी भायर बीन वता, आमी अख्खे इंडिया फिरलेली आसा, आमी सगळी कडेन वचून आयिल्ले आसा. आमचे काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत हांव एक्झिबिशन केलां. कळ्ळें तुका? म्हाका थंय भायर वचून लोकोत्सव हांव पयलीं येतालें, पण मदीं हांवें गॅप घेतलो आनी आतां अंदूच्यानूच आयलां. नाजाल्यार 4-5 वर्सां हांव येवना. ताच्या पयलीं हांव दर वर्सा येतालें. लोकोत्सव व्हेरी इम्पॉर्टंट. लोकोत्सवाक आमीच न्ही, कित्याक बाकीचे जे आमचे गोंयान ज्यो बायलो आसा त्यो भायर वचनात पळय न्ही, त्यो बायलो वाट पळयता. त्या बायलांक खूब इम्पॉर्टंट आसा. ती खाण करता, शिवण काम करता, ती बाबडी गोंयानूच रावता, म्हणजे तांकां ती वाट पळोवची पडटा. आनी अशें करून आमचे बायलो खूब लोकोत्सवा येवन आपले 4 पयशे करता. माझे नाव प्रणिता कांदोलकर. आम्ही अगरबत्ती करता. ही 2 स्टॉलां आसा शेरिंगान. एक आसा कालापूरचे आनी एक आमी नेरुलचे. हांव नेरूल विलेज.
पंचायत हय. कितली वर्सां जाली तुमी हें करता? आतां म्हाका हे आतां करता 4 वर्सां जाली आनी लोकोत्सव करता ते 2 वर्सां जाली. हय. कशें कितें फायदो जाता तुमकां लोकोत्सवाचो कसो फायदो जाता? लोकोत्सवाचो फायदो म्हणजे कितें आसा, जी पळय पब्लीक आतां लोक आसता न्हू जमता पळय एकी कडेन, तो लोक सगळो ह्यावटेन येता, म्हणजे गोंयचो भायलो सगळो मिक्स आसता टुरिस्ट, आनी आमचो प्रोडक्ट ते लायक करता. जे पळय लोकल मेड आसा उजवाती येता, 4 तरेची येता, महाराष्ट्र येता, कर्नाटका येता, पण म्हाजे गोंयच्यो अगरबत्ती आमी होममेड स्पेशली होममेड घरान केल्ल्यो घरायो म्हणटा पळय, त्यो लोकांक केमिकल फ्री आनी बऱ्यो मेळटा म्हणून ते लोक आमकां वर्सान वर्स सोदीत येता आनी आमचें प्रोडक्शन वाडत वयता. हय अशें सो लोकोत्सवाचो असो फायदो? असो फायदो जाता आनी एड जाता न्हू आमची अगरबत्तीची बी. माझे नाव रमेश शेख. लोकोत्सव हांवें फूड स्टॉल घातलेलो, बिर्याणी, फ्रेंच फ्रायज, मागीर हे लिंबू सोडा, हरशीं कितें मोजितो. करता तूं? हरशीं म्हाजो स्टॉल आहा वेलगां माड्डोळा. हय. आनी लोकोत्सवाक येवन कितें फायदो जाता? लोकोत्सव येवन म्हाका मिन्स न्यू आयडिया कितें गावली आनी मागीर न्यू हेंचे मनीस बीन येता न्ही, इंटरेक्ट जावपा मेळ्ळें, बिजनस आयडियाज आनी वाडली आनी न्यू कितें करपाचें दिसलें. बिर्याणीचो तुजी एकूच स्टॉल आहा काय आनी आसा हांगासर? ना हांवें माड्डोळा एकूच आहा. ना हांगा म्हणटा लोकोत्सव. हांगा एकूच आहा. लोकोत्सवाक आनी लोकां कडेन उलोवप जाता तेन्ना कशें कितें कसो आसता? रिस्पॉन्स बरो आसता लोकांचो, मिन्स येवन फीडबॅक बी दिवन वयता कितें कशें लागलें, सगळ्यांक बरी लागता चडशी. पब्लिसिटी निमतान तुका लोकोत्सव कसो कितें दिसता? बरो आहा पब्लिसिटी निमतान, मिन्स वाडटा तुगेली पब्लिसिटी लोकोत्सवांनी. म्हजें नांव दिक्षिता नायक. हांव फोंडा रावतां. म्हाजो एक हॉटेल आसा फोंड्या, सो आमी थंय सगळे डिशीज चिकन आयटम चड करता, जशें की रस ऑमलेट, लेग पीस, मागीर ड्रम स्टीक, चिकन दम बिर्याणी, अशे जे न्यू आयटम आसा ते आमी सगळे थंय विकता. सो एक टायम हांगा अशें आसा लोकोत्सवाक की आमी पयलीं कपड्याचें शॉप घालतालीं, प्लस आमी मोबायलाचे कितें आयटम्स दवरताले, ग्लास कवर्स बी तशें. सो तितून तितलो फायदो जायनाशिल्लो. सो मागीर म्हाका कोणें तरी सांगलें की हांगा जेवणाचे हितून चड प्रॉफीट जाता म्हणून. सो आमी एक टायम घालून पळोवया म्हणून आमी फर्स्ट टायम आतां जेवणाचें घातलेलें आसा. 10 वर्सां जालीं आमी हांगा बिजनस घालता, पण जेवणाचो फर्स्ट टायम घातलेलो आसा. पण रिस्पॉन्स आमकां खूब बरो आसा मेळ्ळो, कित्याक चडशे लोक भायल्यान येता जावं फॉरेनर्स येता, तांकां हे बरें बरें खाण गोंयचें आमकां खावपाक मेळना. जशें की आतां भायले सगळे लोक येयल्ले आसा महाराष्ट्राचे, कर्नाटकाचे, तेंचे जे आयटम आसा पळय तेवूय कितें युनीक आसा हांगा, म्हण लोक तेवूय खावंक सोदतात. आनी गोंयचे हांगा पणजे एरियेन न्ही आमचे फोंडे सारकेले खावपा सारके अशे बरे आयटम पणजे एरियेन तितली टेस्टीक अशें मेळना. सो ते आमी हांगा प्रोवायड करता आनी लोकांचो आमकां रिस्पॉन्स बरो आसा आनी लोक म्हणटा की तुमची टेस्ट खूब बरी आसा म्हणून. तर गोंयकारां कडल्यान आयकून आमकां हें कळ्ळें की लोकोत्सवाचो तांकां आपलो जो ब्रँड प्रमोशन आसा तेजे खातीर खुबसो फायदो जाता ते म्हणटा. अशेंय आमी आयकलें की हांगासर जेन्ना न्यूली ब्रँड कोणें लॉन्च केल्लो तेका सुद्दां जो ते म्हणटा की जर पणजेन जर प्रमोशन करीत जाल्यार तेका खुबसो खर्च जाता, पूण हांगासर लोकोत्सव सारक्या जाग्यार येवन जंय जगभराचे देशभराचे लोक हांगासर येतात तेंचे फुडल्यान आपलो जो ब्रँड आसा तेजी पब्लिसिटी करूंक मेळटा. आनी अशा तरेन ते म्हणटा की जे गोंयकार आसा तांकां लोकोत्सवाचो खुबसो फायदो जाता जेन्ना ते आपलें कितें काम देशा मुखार तशेंच जे इंटरनॅशनल जे ट्युरिस्ट हांगा येतात तेंचे मुखार जर दवरतले जाल्यार तांकां ह्या लोकोत्सवाचो खुबसो फायदो जाता हें आमकां दिश्टी पडटा.